इंडिया ट्रायबल्साक गोल्ड मेळ्ळा. हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता डायरेक्टराक. तेंच्यांनी खूब हेल्प केली आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टराक. तेंच्यांनी आमकां बरीची बरी फॅसिलिटीज केली आनी हांव म्हाज्या कोचांकूय तशेंच थँक्यू म्हणपाक सोदता. तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला आनी म्हाज्या पेरंट्सांक म्हाज्या मम्मी पप्पाक तेंच्यांनी म्हाका खूब मोटिवेट केला आनी तेंकां लागूनच हांव हांगा आसा. म्हाका खूब बरें दिसता. आमचे पयलीं गोवान सिलेक्शन आसलें फेज 1, मागीर फेज 2 ट्रायल्स झारखंड जाली तेतूनय हांव फर्स्ट येयलें आनी आतां ट्रायबल्स जाली ती छत्तीसगड तेतून बी हांव फर्स्ट येयलें. म्हजें पोजिशन तशेंच दवरलें. ताका लागून खूब हार्ड प्रॅक्टीस केली, सकाळ सांजची प्रॅक्टीस केली. म्हाज्या कोचीचें नांव देवी गांवकर. हांव तेच्या फुड्यान प्रॅक्टीस करता आनी हांव तिका थँक्यू म्हणपाक सोदतां की तेणी म्हाका खूब मोटिवेट केला आनी ते म्हाज्या फाटल्यान आसा तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केली. पेरंट्सांक सुद्दां थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। ये तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान। घर घर में पंचामृत।